सरकार जो गोंय पालिका कायदो दुरुस्त करपाक सोदता हें योग्य न्हय हाका आम आदमी पक्षान विरोध उक्तायला। अशें करून सरकार लोकशायेची हत्या करता म्हण आम आदमी पक्ष म्हणटा। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। वेळ आयिल्लो आसा ह्या दसऱ्याक की लोकांनी ठरोवपाचें की हो जो सरकाराचो अहंकार आसा ताचो वध कसो करपाचो। आज झेडपी इलेक्शन आसा 16 तारखेक। थंय तुम्ही जर पळयत जाल्यार काँग्रेस आनी बीजेपी हांची ए आनी बी टिमीचो खेळ चालू जाल्लो आसा। तांचेच लोक तुम्ही जर कॅन्डिडेट्स पळयत जाल्यार पयलींचे काँग्रेसवादी आज बीजेपीचे उमेदवार म्हणून थंय उबे जाल्यात। पयलींचे बीजेपीचे मनीस आज थंय काँग्रेसाचे उमेदवार म्हणून उबे जाल्यात आणि हे सगळे मेळून एक जो आपालिपाचो आपल्या बरोबर एकठांय रावन जो खेळ तांणी गोंयकारां कडेन चलयला तो खंय तरी बंद जावपाक जाय। Chief Minister has to come clear on this ordinance and why this is required. Why are you trying to scuttle the democratic process? लोकांचो जो उद्देश असता एक पंचायत मेंबर किंवा एक कॉर्पोरेटर किंवा एक काउन्सिलर निवडून हाडपाचो तो आपली डेमोक्रेसी कडेन संबंध दवरपाक एक आपल्या गांवाचो विकास आपल्या शहराचो विकास करपाचो आसता। तोच जर प्रोसेस तुम्ही दादागिरीच्या वाटेन व्हरत ज्या तरेन ही ऑर्डिनन्स हाडटा आनी व्हरता देन इट इज नॉट फेअर। पयलो आमच्या असेंब्लीत लोकांनी वेंचून काडले एक पार्टीचे गुडघे मारून दुसरे पार्टी गेले। आज तेच भाशेन ह्याची डेमोक्रेसी आज आमच्या डेंजरान पावल्या कित्याक हे ऑर्डिनन्स हाडूंक सोदतात की तांच्या फेवराक कित्याक लोकांक ते इलेक्टेड मेंबर्स आहा तांकां भिवपाक आनी कितें सेक्रेट बॅलट आहा तें एवॉयड करून हँड रेजिंग ओपनली करपाक सोदतात। सो हे ऑर्डिनन्स हाडपाक जायना हे आमी ओपोज करतात आनी हो प्रोसेस बंद करचो म्हणून मागतात। Condemn this backdoor entry of this ordinance. आणि आमी या सरकाराक सांगूंक सोदता ऑपोजिशन म्हणटाय ते तुमकां सोडचे ना। We will voice out and we will make sure that we keep voicing out. आणि तुमकां लोकां मध्ये तुम्ही रॉंग करता ते आमी दाखयतलेच। तुमकां दिसत की आमी वगे रावतले म्हणून बट हे तुमचे जे चलता हे जे तुम्ही अत्याचार करता डेमोक्रेसीचे that we will not keep quiet, we will make sure we will keep telling the people and we will keep opposing this